हे जे पायपलायन घाली असले ते खणटाना ते आमी आडयल्लेले, कारण की तेंच्यांनी आमकां सांगलेले एका मिटिंगेक की जशें पायपलायन घालून जातली तशें ते सगळे सोलिंग करतले आनी तेजेर डांबर घालतले, ताका लागून आमी हें काम आडयल्लें. आता ह्यो कॉन्ट्रॅक्टरान ग्रांटेड घेतलेल्या भशेन जाल्लेले आसा, कारण की तेणी ते की सोलिंग करपाचें थंय सोडून घाल, जे आडयला ते आतां 8 दीस जाले तशेंच तेणी सोडला. तुमकां दिसतलें हांगासर वाचून पेपरार आमी आयकत आसता सदांच एक्सिडंट जाता म्हणून. थोड्या दिसांनी तुमीय पेपरार तेच घालतल्यात की हांगासर एक्सिडंट जालो आनी हेका कारणीभूत जर कोण आसा जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर नाल्यार गव्हर्मेंट. आतां आमच्या आमदारान मांद्रे आमदार जी दारोलकर हेणी नाल फोडटाना हे सगळे नाल फोडून हे कामाची सुरवात केल्ली आनी तेका ते कॉन्ट्रॅक्टरान कमिटमेंट दिल्लेले की अशा पद्दतीन ते काम जातालें. आतां हांव आमदाराक अशी रिक्वेस्ट करता की तेणी नेणीन बारीक लक्ष घालपाचो. ह्यो एक तर हे काम जे आसा ते जर बंद दवरता तो जाल्यार ते सगळे पुरोवपाचे, कंप्लीट पुरोवपाचे ते, ना जाल्यार तेणी सोलिंग करूंक स्टार्ट करपाचें. कित्याक तेणी तेवूय काम स्टार्ट करूंक ना आनी कांय ना, तेणी सारके ग्रांटेड धरलेले आसा. तो आमदाराकूय केअर करिना, ह्या सरकाराकूय केअर करिना आनी पंचायतीकूय केअर करिना. ताका लागून ताका मातशी तेजो जागो दाखोवपाची गरज आसा.